मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमी देवाची खरी भक्ती करूंक न्हय आमचे पासत मनशा कडेन सावन मान आनी स्तुती पळोवपाक वा घेवपाक. एकदां एकलो माली गार्डनर आख्खे बाग तो पळयतालो, सांबाळटालो. दर दिसा आपलो वावर बरे भाशेन तो कोत्तालो. बरी वेगवेगळी तरेची फुलां येतालीं आनी लोक जे बागेन चलोवंक येतालो, फिरूंक येतालो, भोंवडेक येताले, ते अशेंच भोंवता आसतना ही फुलां पळयतालीं आनी देवाक महिमा दितालीं की काय बरीं फुलां. बरे भाशेन जे बाग सांबाळटालो मनीस बरे भाशेन लोकांक चलोवंकूय जातालें बागेंत आनी फुलां पळोवंक मेळटालीं. खुबशीं वर्सां जाल्या उपरांत कोण ताका मेळ्ळो आनी म्हणूंक लागलो, काय बरे भाशेन हे बाग तुवें सांबाळलेलें आसा. तुजे लागून आमकांय बरें दिसता हे बागेंत येवंक, अशें फिरूंक, कित्याक ही फुलां पळयल्यार खुशाल जाता. आमी भितरल्यानसान खुशालपण येता आनी ते खुशालकायेन आमी परत वेता खुशाल जावन आमच्या घरा, आनी तीच खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक वांटूंक पावता. आनी हो मनीस, हो माली म्हणटा, देवाक महिमा मेवल्या तितलीच पुरो. हांव म्हजो वावर कोत्ता आनी म्हजे वावराक देवूच म्हाका ताची मजुरी फारीक कोत्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हेच कितें आमी शुभ वर्तमानान पळयता. कशे भाशेन जेजू आमकां सांगता, जो आमी वावर कोत्ता, हो जी जबाबदारी आमकां दिलेली आसा ती आमचे पासत महिमा आनी स्तुती हाडपाक न्हय, पूण देवाची खरी भक्ती आमी तो वावर हो ती जबाबदारी करूंक जाय. जावं आमच्या फामिलीन आवय बापूय कशी आमचे भुरग्यांक बरे भाशेन देख दिवन तांकां वयर काडूंक, तशेंच आमी काम कोत्ता, वावर कोत्ता कोचेरींनी, थिंगासोरूय जे भाशेन आमी कोत्ता ते देवाकूच महिमा हाडूंक न्हय आमचे पासत. तशेंच पयले वाचपान आमी पळयता एलिजा आनी एलिजेव आतां हो एलिजा कडच्यान हो वाव देवाची बरी खबर परगटूंक तो आपल्या खांदार घेता आनी तो मागता. तुजे वोन एलिजाक तो सांगता, तुजे वोन म्हाका दोबराद तशी जाणवाय मेळोवन दी. अशें न्हय कित्याक ताका आश आसली की हांव तुजे वोन व्हडलो जातलो, फामाद जातलो म्हणून न्हय, पूण जो वावर ताणें करूंक जाय, देवाचो वावर, तो अदीक मोगान आनी नेटान ताणें करूंक जाय म्हणूनच तो ही कृपा आपणे पासत मागता. तर मागीर आमी बलिदानान की आमकां देवाची कृपा मेळो आनी हे कृपे वरवीं आमी देवाकूच दर दिसा आमच्या वावरान मान आनी स्तुती हाडूंक. आमीन.